हांव एक सत्री. हांव 5 वर्सां आदीं एक कारखान्यांत जल्मल्लें. तेन्ना हांव सोबीत, सुंदर आनी आकर्शक दिसतालें. फुलपाखरू भाशेन हांव रंगीत आसलें. म्हज्यो फांसक्यो चकचकीत आसल्यो. हांव घटमूट आनी बळिश्ट आसलें आनी म्हज्या प्रकाराचे हेर जायत्या जाणां वांगडा हांव पेटींत आसलें. एक दीस म्हाका हेरां वांगडा एका व्हडल्या दुकानांत व्हरून विकपाक दवरलें. एक गिरेस्त मनीस दुकानांत भितर सरलो आनी म्हाका 500 रुपयांक विकतें घेतलें आनी अभिमानान म्हाका घरा व्हेलें. ताच्या घरांत सगळीं म्हजेर नदर मारपाक भोंवतणी जमलीं. तीं सगळीं म्हज्या सोबितायेची तोखणाय करतालीं. ताचे धुवेन आपल्या हातांत घेवन म्हणलें, म्हाका जाय ती सत्री शाळेक व्हरपाक. सकाळीं शाळेक चलून वतना तें आपल्या मोबायल फोनार संगीत आयकतालें तें म्हाका आवडटालें. ताचे वांगडा हांवें खूब भोंवडी केली. एक दीस ताणें म्हाका आपल्या इश्टागेर व्हेलें आनी म्हाका कोणशाक दवरलें. ताचे इश्टिणीचे ल्हान भावान म्हाका भायर व्हेलें आनी आनंद घेवपा खातीर परत परत उगडपाक आनी बंद करपाक लागलो आनी एका सुण्याक चाळोवपाक लागलो. रागान त्या सुण्यान म्हजेर उडकी मारली आनी सगळ्यो म्हज्यो फांसक्यो मोडून पडल्यो. त्या भुरग्याचो ताका खूब राग आयिल्लो आनी ताणें ताका थापयलो आनी म्हाका ताच्या घरा कोणशाक उडयलें. आतां म्हजेर दूर एकठांय जालां तें पळोवन हांव दुख्खी जातां.